बेकायदेशीर मायनिंगाची चौकशी म्हणल्यार मोठें दिव्य खण मंत्री पर्रीकारच हें उलोवन दाखयता। क्रायम ब्रांची कडेन वट्ट 4 लाख डॉक्युमेंट दिल्यात। ती चौकशी करूंक गेल्यार ते तातूंतच बुडटले। ते शिवाय खात्यांतले कांय जाण भितर पडल्यात, 13 जाण निलंबीत जाल्यार उरिल्ल्यांतले अर्दे तातूंत घुसपल्ल्यांत जमा। चौकशेचेर स्वता मुख्यमंत्र्यानच प्रस्नचिन्ह उक्तायलां। पळयात रिपोर्ट। सरकारान बेकायदेशीर मायनिंगाच्यो केशी लोकायुक्त आनी क्रायम ब्रांची कडेन दिल्यात। लोकायुक्त बेकायदेशीर मायनिंगाक लागून जाल्लें लुकसाण जाल्यार क्रायम ब्रांच तातूंत घुसपल्ल्या लोकांक सोदतली। मात लक्षणां आनी सरकार उलयता ते पळयल्यार ह्यो केसी इतल्या बेगीन सुटपाच्यो ना। चौकशे खातीर डॉक्युमेंट दिवपी खण खातेंच कशें काबार जालां हें स्वता खण मंत्री पर्रीकाराच्याच तोंडांतल्यान आयकयात। I was trying to go for chartered accountants to be appointed, not one or two. I need about 25 to 30 chartered accountants because there are about 90 companies for 5 years. And all records maintained by the earlier government is in mess. So we have managed to get the record together. But to correlate this record, probably we require chartered accountant consultancy because mines department is reduced to shambles. It has few of them in the jail, about 13 suspended so far. 1/3 of the department is almost suspended, and the rest 50% at least you can't trust because they are part of it. These difficulties are not understood by the common people, that you have to get system corrected by the same people who are involved in that scam. बेकायदेशीर मायनिंगांत दोशी कोण ते सोदून काडपाक केस क्रायम ब्रांची कडेन दिल्या। ही केस तडीक लायता म्हणल्यार 3-4 वर्सां तरी वतली अशें क्रायम ब्रांचीच्या अधिकाऱ्यांनी हे पयलींच प्रुडंटाक उलोवन दाखयलां। खण मंत्र्यान ती गजाल उलोवन दाखयली। FIR फायल करतकच जेन्ना पुलीस हांच्यांनी RTI म्हणजे पुलिसीन आपल्या खातीर जाय म्हणून मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन सगळे डॉक्युमेंटाची कॉपी मागल्या पळय, द नंबर इज 4 लाख पेपर। हांव फक्त तुमकां कळपाक सांगता म्हणजे कितें हें जातलें म्हणजे व्हर्च्युअली सगळे डिपार्टमेंट त्याच कामान अडकतले। जायते डॉक्युमेंट आनी माहिती वेळार मेळ्ळ्यार चौकशी तडीक लागतली। मात सध्या एकंदर चिन्नां पळयल्यार लोकायुक्त आनी क्रायम ब्रांची कडेन केसीची चौकशी पुराय जावन कितें तरी निष्पन्न जाता म्हणल्यार कावळे म्हातारे जावं येता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मेडिकल आनी डेंटलाचे NEET प्रकरणात काँग्रेसीन व्हिजिलन्स चौकशी मागल्या, नाजाल्यार कोर्टांत वचपाची शिटकावणी दिल्या। मेडिकलाच्या ॲडमिशनाच्या कोफुसांवाक गोंयचो सरकार पुराय जबाबदार। सरकारान कितलेशेच भुरग्यांचो फुडार वाट लायला, पालकांक मानसीक त्रास केला। हे भुरग्यांचे पालक आतां कोर्टांत वचून सरकारा कडच्यान लुकसाण भरपाय मागतले अशेंय काँग्रेस म्हणटा। तांकां विनाकारण पळय जो दिल्लीक वचपाक येवपाक पळय जो खर्च जाल्लो आसा त्या संदर्भात आमी त्यांच्या आवय बापाय कडेन उलयला आनी तेंच्यांनी खंय तरी तयारी दाखयल्या की सरकाराचेर कॉम्पेन्सेशन सूट फायल ह्या फुडल्या आठवड्यान करपाची तयारी तेंच्यांनी थंयसर दाखयलेली आसा आनी काँग्रेस पक्ष पूर्णपणान त्या लोकांक थंयसर परत एकदा पाठिंबो दितलो। ल्हान वडी घेवन नुस्तें मारपी रापणकारांक ट्रॉलर आनी मोटरायज बोटवाले पिट्टात। 5 नॉटिकल मैलां भितर रापणकारांचे शिमेत बेकायदेशीरपणान नुस्तें मारतात। असलीच एक बोट करंजाळे नुस्तेकारांनी आयतारा नुस्तें सयत धरली। ते शिवाय हे रापणकारांक पणजे मार्केटांत सुवात ना, नुस्तें विकूंक ते जागो सोदतात। बेकायदेशीरपणान नुस्तें मारपी एक 10 HP बोट दोनापावला करंजाळेचे रापणकारांनी धरून वेळेर हाडली। रापणकारांक नुस्तें मारपाक 5 सागरी मैलांची दर्यांत शीम आसता। ट्रॉलरांनी वा मोटर बसयल्ल्या व्हड्यांनी ताचे फुडें नुस्तें मारपाचें आसता। मात हे नुस्तेकार रापणकाराचे शिमेत नुस्तें मारतात, तांचे बोटीक फारावन रापणकारांची जाळी काबार जातात। आनी हे वयल्यान पळय तोडीक मारतना आमचें नुस्तें पेड्डेर करताय, हे इल्लीगल आहा। रापण आमचे कातरले पळय हे डिंगेन आनी कितले जाले ते आमकां एक मेवली आनी एक वद आमचें पळय कातरलां रापणीचें आनी आमी हे लस्कराक कशें पोसपाचें। हेंडी दोनूय आमचें कातरलें हें पळय थिंगाच आहा, हें पळय हे वद कातरलां आनी हे तोडीक मारताले। आमी रांपणी दवरता घरार मारता आनी आमी रांपणी हुंय दवरपाच्यो। आमी फिशरीक आमी कंप्लेन दिलेले आहा आनी ते एक्शन घेतले कितें करपाचें। कटकटी इतल्यान सोंपनात। नुस्तें विकूंक बसतले जाल्यार पणजे बाजारांत लुगार ना। मारिल्ले नुस्तें व्यापार नाशिल्ल्यान काबार जाता।
मार्केटान आमचें नुस्तें पळय हें करताले तें आमकां हें करना बसपाक दिना म्युन्सिपाल्टीन मार्केट 5 जाणां कोण सोडला म्युन्सिपाल्टीचो आनी न्हू म्हणल्यार ते एक्शन घेयना आमचें तुमी आतां नुस्तें घेवन गेले न्हू आमचें नुस्तें घेवन आमचें पळय नुस्तें कुसता हिंगा आमकां जागो ना थिंगा भायर विकता तें आमकां बंद केलें तेणी आनी मार्केटूच तीन चलयता हो मार्केट आमच्या रांपोणकारांक आनी आमकां थिंगाच रेट ना विकपाक पारंपारीक रापणकारांक सध्या वाली ना जाला. दर्यांत गेल्यार ट्रॉलर आनी मोटरायज बोटीवाले पिट्टात. मार्केटांत गेल्यार होलसेल आनी मोठें नुस्तें विकपी नुस्तेकारां मदीं जागो ना. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.